वास्को फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 566 बंद दवरप आणि अंतर्गत रस्त्यावेल्यान येरादारी वळोवपा विशीं आदेश जारी केला. मात येरादारी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान वळयली जाल्यार येरादारीची कोंडी, सुरक्षेचो धोको आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कळाव जातलो अशें म्हणीत जयरामनगर वाठारांतल्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत शुक्रारा थळाव्यांनी निशेध केलो. चिकालेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां हे विशींचे निवेदनूय सादर केले. लोकांनी रस्तो वळोवपाक विरोध करचो न्ही, ते परस प्रश्न सुटावो करपाक बरे उपाय सुचोवचे म्हूण सरपंचान थळाव्या कडेन मागला. तशेंच काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण राष्ट्रीय महामार्ग आनी भौशीक बांदकाम खात्याक सांगतले अशें आश्वासनूय सरपंचान थळाव्यांक दिलें. आमी येयल्ले कितें गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला नॅशनल हायवे 566 बंद करून इंटरनल रोड्सान डायवर्ट करतले म्हूण. नाव इंटरनल डायवर्ट करून आमकां भरपूर इश्यूज आसाय आनी ते इश्यूज घेवन आमी हायलायट करून आमी आयज मेमोरंडम दिला. आतां सद्याक विदाउट डायवर्जन ऑफ ट्रॅफिक रोड ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता. देर इज कंजेशन, देर आर एक्सिडेंट्स, मायनर एक्सिडेंट्स, मेजर एक्सिडेंट्स आनी हे डायवर्ट करून वॉट विल बी द स्टेट ऑफ दिस रोड, हाउ द रोड विल बी मॅनेजेबल. इंटरनल रोड्स आर हॅव्हिंग शार्प कर्व्स, शार्प टर्न्स आणि नॅरो रोड्स. हांव एक गाडी भायर काडटलो जाल्यार आमकां मेळपाना, आमी कितें करपाचें? आणि व्हेकल येतले आमकां बंद करतले. सपोज एक कोणाक एक हार्ट अटॅक येयलो आनी एक रेसिडेंट हॅज टू बी मूव्ड आउट टू द हॉस्पिटल, एज डॉक्टर प्रवीण हॅज ऑलरेडी रायटली पॉइंटेड आउट. This traffic congestion will be the death of that person. That is sure. We strongly demand Sarpanch to write a letter to National Highway to cancel this diversion and request the collector also to take note of this and cancel the diversion of the road. All these months, almost several months, without the diversion, we are already having a traffic jam there. Now, what has happened? Because we all kept quiet, today people are taking advantage of the situation. So we are requesting, before diversion, if there's a traffic jam, we have solved so much problems. So you can imagine, after this practice is done, after this diversion is done, what will be our state? So we request the government to please consider this. Even now, before they're closing the road, come and see the traffic jam. आमचो सगळ्या वाठाराच्या लोकांचो जो आसा की थंय आमकां डायवर्जन नाका, बिकॉज इट इज टू रिस्की. कित्याक जे सोल्युशन सुद्दां जर डिपार्टमेंटान दिले की ट्रॅफिक पुलीस 2 हांगा 2 थंय दवरले, बट टेक्निकली पळोवपाक गेले ऑन दी ग्राउंड इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज सगळ्यांच्या घराच्या भायर गेट आसा, कोणी गाडी भायर काडटना कोण कोणाक रावना. इवन इल्लोसो जागो तूं रिवर्सान सुद्दां गाडी भायर रस्त्यार काडटना इल्लो जागो म्हळ्यार स्कूटर चिड्डून वयता आनी ती स्कूटर सुद्दां गाडयेक लागली की ह्या डायवर्जना खातीर आमकां वाड्या वयल्या लोकांक झगड्यांक घालपाच्यो खबऱ्यो ह्यो. आनी व्हडलो मेजर अशें हें कांय ना, बिकॉज थंय गाडी रिवर्स काडूंक कोणाक मेळपाना आनी एक दारान कोण पुलीस किंवा आनी कोण कोणाक रावपाचें ना. आनी हेवी इन सिंपल टर्म नॅशनल हायवेचो ट्रॅफिक इंटरनल रोडार डायवर्ट करप इट इज इम्पॉसिबल. म्हणटा तूं सद्याक तर तो डायवर्जन थंय ना, कितें आनी ऑल्टरनेट सोल्युशन कितें तरी डिपार्टमेंटान आमच्या रेसिडेंट्सा फुड्यान घेवन येवपाक जाय. रोड क्लोजर कित्याक करता गव्हर्मेंट? दॅट वर्क चालू आहा पळय हायवेचो, जे 1 वर्सान काम जावपाचें आहा ते 3-4 म्हयने काम जावपाक लागून दे वॉन्ट अ डायवर्जन. सो आतां रेजिडेंट्स थिंग आसले आहा, दे आर सेइंग दॅट क्लोज द रोड, आमकां नाका डायवर्जन. हांव कितें म्हणटा, डायवर्जन नाका जाल्यार वील बी सफरींग मोर, बिकॉज 1 year दॅट ब्रिज वील टेक टू बिल्ड आनी इट्स व्हेरी रिस्की. आज आमी वयता पळय, फाल्यां वरतून कितें पडलें जाल्यार आमी रिस्कान वयता. So I have requested them, Baba, diversion बंद करना का. You have some points, they will sort it out. About 90% traffic going through Chikalim Panchayat, हांगा सगळ्यान. Then issuing pass to local residents, heavy traffic block करपाचे. बारीक तुम्ही सजेशन करा. We are putting pressure on National Highway आणि MBR की 3-4 महिन्यान काबार करून ते काम, because people have to suffer so much then. So 3-4 महिन्यान काबार जाले then normal traffic ओपन जातले. आता लोकांचे पॉइंट्स आहा कितें कितें आहा, we will note it down and will put forward to PWD and National Highway. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.